नमस्कार. आता मी कुडचडे आसा आणि हांगा जे वोटर्स आसा तेंचे कडेन जाणून घेवया की कशें कितें तें. तुमी जेन्ना वोट करता एज अ हम्म. वोटर तुमी कितें चिंतता लायक कॅन्डिडेट कसो आसचो आनी कितें चिंतोन तुमी आदारून वोट करता? एज अ यूथ आमी सदांच पळयता की युथा खातीर कितें ज्यो स्किम्स इम्प्लिमेंटेशन्स मागीर तुगेले जॉब्स वो एनी एंटरप्रिन्युअरशीप जो कोण आमकां एसिस्ट करतलो म्हणल्यार लोन एसिस्टन्साक आनी जे युथा खातीर जे फेवरेबल करपाक शकता ते पळोवन आमी कॅन्डिडेटाक हें केलां म्हणल्यार ऑलमोस्ट चूज करता. सो इतलेंच. हाजो पयला की कुडचडेन चड पर्संटेज दिसून येता हम्म, हम्म, ओवरऑल जेन्ना साऊथ गोवान पळयता हम्म. तेन्ना. सो ह्या जेन्ना पळयता ह्या बूथ नंबरार तेन्ना तुमची कितें आहा पर्संटेज? आतां आमच्या बुथार टोटल ऑलमोस्ट 60% अशें जालां वोटींग. सो मेन कशें आसा सगळ्यांनी येवन पार्ट घेतला हातून वोटिंगान आनी मेन जे आसा ते यूथ जे न्यू वोटर्स आनी यूथ आसा पळय ते एक्टिवली पार्टिसिपेशन जालां आनी तेणी कांयच मिस केलना. येवन सकाळी फुडें मॉर्निंग तेणी वोटींग केल्लें आसा. सो बेजिकली युथान चड हें केलां इम्पोर्टन्स दिला वोटिंगाक जे आता आमी मेरेन एक्सपेक्ट जे करता. आता मेरेन जे यूथ येयला आनी हम्म, आता फुडें येवपाचे हम्म, जे म्हणजे सांज मेरेन जे चलपाचे आसा हम्म. वोटींग, सो तुमी न्यू युथाक कितें सांगूंक सोदता? हांव युथाक इतलें सांगता पळय फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवली पार्टिसिपेशन घेतलां ह्या एका इलेक्शनाक जे आमकां पयलीं मातशें लेस दिसतालें. सो तेच आतां युथाक हांव इतलें सांगता की हें वोटींग मिस करनाकात कित्याक एक रायट कॅन्डिडेट आमकां चूज करपाक जाय. सो आमचे खातीर बेटरमेंट हें करपाक. सो युथाक सांगता सगळ्यांनी येवन आयज मोस्ट उरल्या पळय तेणी येवन वोट हें करपाक वोटींग करपाचें. फॅसिलिटीज कशी कितें आसा लायक ना म्हटलें आतां की ज्यो उदक स्किम्स वा आनी कितें हेर कितें हांगा कांय इश्यूज बुथार? ना. हांगा आमची जे कुडचड्या वाठारांत आसा आमचे जो कन्सर्न हें आसा पळय एमएलए तेणी खुबशे हांगा सर्विसीस हें केल्ले आसा. सो आमकां कांय इश्यूज ना. सदां ते युथा बरोबर आसा आनी सदां आमकां एसिस्ट करता कितें आसल्यार इश्यूज.